दायजी वर्ल्डच्या समेस वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. आज नमस्कार मेस्त्री सो 25वो आंकडो. येदोळ पर्यंत 25 जाणां शिक्षकांची जिणी तुमचे मुखार आमी हाडून आयल्या. तर आज या 25व्या एपिसोडाक एका विशेष व्यक्तीक आमी वेंचून काडला. ती आसा मानेस्तीण मारिएट डिसिल्वा. गोरीगुड्डांत तिची वस्ती आपल्या कुटुंबा सांगाता. तिचो नवरो आसा मानेस्त जो डिसिल्वा, बॉर्न मसाला हाचो स्थापक. हाचे विशीं तुमकां समेत सांगत आसा. तर या तिचे लागीं आमी उलया. वृत्तींत एक नर्स जावन ती आसली. 12 वर्सां नर्साची वृत्ती तिने केल्या उपरांत नर्सिंग टीचर जावन आनी अखेरीक नर्सिंगाची एक प्रिंसिपल जावनी तिने आपली सेवा दिल्या. तर येया तांची काणी आज आमी आयकुया. मॅरिएट मॅम या दायजी वर्ल्डाच्या नमस्कार मेस्त्रीच्या 25वो स्पेशल एपिसोड आहे. सो ताका तुका नमस्कार म्हणून सांगता. तर हांवें तुमकां फर्स्ट सवाल विचारचें जाल्यार तुमी प्रोफेशनांत एक नर्स. सो एका नर्सिंग जिविताक आनी एका टिचरीच्या जिवितांत तुमी नर्सिंगाची सर्वीस चड पसंद केलें की वा टिचिंगाचें चड पसंद केलें? सत्य सांगचें जाल्यार हांवें दोनी पसंद केल्लें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका हांव सर्वीस सायडीचेर आसतना एक लागीं 10 वर्सां हांवें बँगलोरांत हेड नर्स आनी इंटेन्सिव्ह केअर युनिट हाचे हेड जावन इन्चार्ज जावन हांवें म्हजी सेवा दिल्ली आनी म्हाका पेशंट्स मस्त मोगाचे. तशेंच उपरांत ह्या भुरगीं जाल्या उपरांत तांच्या खातीर म्हाका नायट ड्युटी करूंक जायनासली. त्या खातीर हांवें टिचींग प्रोफेशन ऑप्ट केलें आनी चड म्हाका टिचिंगूय लायक जालें. पूण उपरांत जाल्यार म्हाका दोनूय लायक सर्वीस सायड आनी टिचींग सायड दोनूय म्हाका पसंदीचे दोनूय पसंदीचे. तशें आनी आतां आमी मुखार वयच्या पयलें हांव तुमच्या ल्हानपणाक येवंक हांव प्रयत्न करतां. कित्याक म्हण सांगल्यार ल्हानपण एक नर्स जावन एक प्रोफेशन काडचें म्हणून सांगल्यार ल्हानपणांत खंय एक आशा ही आमच्या काळजांत येता म्हणून सांगून म्हाका भोगता. पण आमी खंयच्याय प्रोफेशनाक वचून दी ल्हानपणांत आमकां एक सोपान आसता आमी आत्तां एका प्रोफेशनाक वचाचें अशें तें जायचें म्हणून एक सोपान आसता. तुमकां ल्हानपणांत तुमी खंय नर्सांक पळयल्लें गी वा तुमचें एक इन्स्पिरेशनल स्टोरी काले म्हणी आसा गी? सत्य सांगचें जाल्यार हांव ल्हान आसतना सादारण एक 10 वर्सांचें कोणना म्हजी मामी एकली कांगनाडी मॅटर्निटी वॉर्डांत एडमीट जाल्ली आनी म्हज्या मायेच्या सांगाता हांव त्या हॉस्पिटलाक तिका पळोवंक गेलीं. तो सांजेचो वेळ आनी आमी अशें वॉर्डाक भितर येतना एक सुबीत बारीकशे नर्स धवी ड्रेस घालून टिप टॉप जावन टक 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 करून भायर एक ब्रिस्क वॉकाचेर मुखार चलून आसलें. हांव तेदळत म्हज्या मांय कडेन काल म्हळें, माय म्हाका ह्याचे पर्यंत नर्स जावंक जाय माय म्हूण हांवें जस्ट तेदळ सांगिल्लें. उपरांत मात्र म्हजें शिकप PUC आनी पुरो जाताना ऑटोमॅटिकली म्हाका नर्स जावया म्हणलो एक आशा उपजाली. आनी हाका प्रेरण जावन आसा म्हजी भयण मेरी पत्रावो. कित्याक म्हळ्यार आमच्या घरा म्हजो आब व्हडली माय आनी म्हजो बाब ते गाय हुशार नासलें आनी आबाची आनी व्हडली मांयची बरी साकरी केल्ली म्हज्या भयणीन. तें ड्रेसींग करतालें, उणू दाखण घालून ते गाय धुतालें, नितळ करतालें, तांकां खाण पिवण दितालें आनी बाबाक ताणें मस्त बऱ्या तरान पळयल्लें. सो म्हजें रोल मॉडेल तेंत जावन आसलें म्हूण सांगेत.
तेन्ना हांवूय चिंतलें हांवें कित्याक तशें एक पिडेस्ताची सेवा करून वचो अशें म्हाका एक प्रेरण जाल्लें म्हजें भयण आनी ताचे उपरांत हांवें म्हजें ही वृत्ती नर्सींग प्रोफेशन चूज केलें कित्याक आदल्या हप्त्यांत आमी मेरी बायसत आमच्या मेरी टिचरीचो एपिसोड आमी केल्लो अशें म्हणल्यार त्या वेळार तिणें सांगलें एक मम्मीक तिचें जेवण दिवंक शकता ती दनपारां ती घरा येताली जेवण दिताली आनी पुरा म्हणून सांगून तिणें कशी साखरे केली आनी पुरो तिणें आमचे कडेन वांटून घेतलें तशें आज तिचो ती धाकटी भयण तुमचो एक इंटरव्यू काडूनची एक भाग आमकां मेळ्ळा म्हणटा आमकां भोव चड संतोश भोगता तशें म्हणटना ल्हानपणाच्या तुमच्या मेवेचें जाल्यार तुमी 10 जाणां भुरगीं निमाणो एकलो भाव 9 जाणां चेडवां निमाणो एकलो भाव म्हणून आमकां आदल्या एपिसोडान कळ्ळें तशें तुमचें ल्हानपण कशें आसलें म्हाका म्हज्या ल्हानपणाचें सड्ड उडास नांत म्हण येता जावंक पुरो घरा मस्त कश्ट आसले हुशार नासली पूण हरयपटी कोणी हुशार ना जाल्यार मायन म्हाका धाडचें आसलें आळपुता वच दाक्तरा कडेन ते एक दाक्तर आसलो हसन अब्बा म्हणून ते वस आनी अशें अशें ताप येता म्हणून सांग कोंकले कोणाय की घरा कोण हुशार ना जाल्यार मायन म्हाका धाडचें आसलें आनी हांव हर एक फावटी वचून डॉक्टरा कडेन अशें अशें सांगून वकात हाडटालें आनी म्हाका त्या वेळार त्या वकात तसो परमळ नर्सींग करतना म्हाका तसो परमळ पुरतन आयलो आनी त्या वेळार म्हाका कळ्ळें की कळ्ळें मेडिसीन तो दिवनासलो पूण जाल्यार देवान आमकां राखलें देवान बरी भलायकी सकाळांकी फावो केली आनी तो वळतावन तें एक प्रेरण मायन हर एक फावटी म्हाकाच कित्याक धाडटाली म्हाका गुत्तना पूण हांव येतालीं आनी हांव सकाळांक मेडिसीन हाडचें पुरो हांव करतालें तशें हांव चिंता तेंत कैंथॉन गी तुमचें तें नर्साक तिणें तेंत पळयलें जावं की पुरो म्हणून दिसता तशें तुमी मागीर तुमचें नर्सींग कैंथॉन केलें मॅम मागीर म्हाका नर्सींग करूंक जाय म्हणटना म्हाका आशा आसली की BSc नर्सींग करूंक जाय म्हणून त्या वेळार म्हजें भयण एकलें डेल्ली काम करनासलें तें बँगलोर आयिल्लें ट्रिजा म्हणून म्हजें भयण तें म्हणालें आमी बँगलोरचो काम आपण व्हरता थंय एक जागो आसा थंय आमी पळोवया खंय फायंड आवट करीत आमकां BSc नर्सींग खंय आसा कित्याक म्हळ्यार आमच्या कोडयाळांत BSc नर्सींग नासलें तशें तें म्हाका आपण व्हरून गेलें आपण व्हरून गेल्ल्या वेळार आमकां कळ्ळें की BSc नर्सींग खाली डेल्ली आसा येणें खंय ना म्हणून एक आमकां आर्थीक संकश्ट तितलें आमकां एका शिकपाक दुसरे कडेन धाडूंक म्हज्या आवयक खंडेत साद नासलें आनी आवय म्हणाली तूं म्हाका सोडून खंय पयस वचून वचो पडटा येणेन तूं म्हज्या आसपासच आसूंक जाय तें कोण तूं जनरल नर्सींग कर म्हूण आनी हांवें चिंतलें व्हडना मांयक तशें मौन आसा म्हाका देव दुसरी वाट मुखार दाखयतलो म्हणलें एका रादान हांवें म्हजें नर्सींग फादर मुल्लजान केल्लें आनी तो वेळ आमच्या बॅचान आमी खाली 20 आनी 7 जाणां ओके आतांय आमी कॉन्टॅक्टाचेर आसा फ्रेंड्स तुमी खंयच्या वर्सा तुमचें नर्सींग फिनीश जालें हांवें सुरू केल्लें 1978 आनी त्या वेळार आमच्या ट्रेनींग पिरियड वेळार जनरल नर्सींग 3 वर्सां प्लस 9 म्हयने आनी हाच्या मदें 3 वर्सां जाल्या उपरांत 1 वर्स आमकां ज्युनियर बॉन्ड म्हणून आसलें 1 वर्स सर्वीस दिवंक आहलें 9 म्हयने एक्सक्लुजीव मिडवायफरी एज्युकेशन आमकां आनी परतून 1 वर्स सिनियर बॉन्ड अशें म्हणटना आमचें नर्सींग थोड 5 years 9 months पूण आमच्या त्या वेळार आमकां नॉलेज आसली आनी स्कील ह्या दोनी आमकां ಒಟ್ಟುಕುತ್ತು मेळिल्लें म्हूण सांगचें आनी ताचे उपरांत हांव बँगलोर म्हजें काम पळोवन हांव थंय पावलें ओके तशें तुमी बँगलोर वेता तें तुमचें फर्स्ट पोस्टींग खंयच्या हॉस्पिटलान तुमचें पोस्टींग जाता तुमचें बँगलोरचें लायफ हांगाचें लायफ तुमकां घर मिस करतल्यात गी तें एक लायफ कशें आसलें बँगलोर हांव पावोंक कारान म्हज्या मलगडे भयण सिस्टर गॅब्रियल ते अमेरिका आसले आनी ताचे फ्रेंड एकले डॉक्टर आनी ताचे त्या डॉक्टराची बायल बँगलोर बॅप्टिस्ट हॉस्पिटल ती एक अमेरिकन हॉस्पिटल हेब्बाळांत त्या हॉस्पिटलांत ती एडमिनिस्ट्रेटर जावन आसली आनी नर्सींग सुपरिटेंडंटी अमेरिकाचीत आनी ते मस्त डॉक्टर्स अमेरिकाचे आसले बायक सगळ्यांची वळख आसली म्हजे रिजल्ट येवंक नासले पूण तांणी म्हाका येवंक सांगलें आनी हांव धैर्यान गेलें आनी बाई म्हजे सांगात ते दळा आयिल्ले आनी म्हज्या फर्स्ट इंटरव्यूआंत तांणी म्हाका सिलेक्ट केलें म्हजे रिजल्ट आनी कांय येवं नाटलें पूण म्हाका त्या हॉस्पिटलांत तांणी काम दिलें तो वेळ म्हाका तितके मस्त एक तर बे म्हणल्यार बरें बगलें कित्याक म्हळ्यार हांगा आमी फादर मुल्लजान शिकिल्लें वातावरण आनी हांव काम करूंक वचचें हॉस्पिटलाचें वातावरण एकदम विंगड आसलें कित्याक म्हळ्यार हांगा आमी मस्त सिंपल विशय उपकरणां सिंपल उपकरणां आसतलीं पुरा भोवशा
त्या हॉस्पिटलांत एकदम सॉफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेंट्स पुरो नवे मेथड्स आनी बरा पूण आमकां थंय कितें म्हळ्यार आमकां 6 months सकाळीं कंपल्सरी आमी दिसाक 1 वर आमकां क्लास आसताली त्या हॉस्पिटलांत हां तशें जावन 1 म्हयनो जाल्या उपरांत आमकां एग्जाम आसताली आनी तातूंत आमी उत्तीर्ण जाल्या उपरांत आमकां हायर ग्रेडाक अशें जावन हांव एका स्टाफ नर्स ग्रेड आतां हांव न्हू त्याच हॉस्पिटलांत इंटेन्सिव्ह केअर युनिटाचे इन्चार्ज जावंक पावली हांव वाव विदिन 6 months विदिन 6 months न्ही तर हे म्हजें फर्स्ट ट्रायल ताचे उपरांत सेकंड म्हजें ट्रायल जालें त्या सेकंड ट्रायलान म्हाका इन्चार्ज केलें इंटेन्सिव्ह केअर युनिटाचे तर आनी ताचे सांगता आमकां त्या वेळार आमकां ते दिताले सर्टिफिकेट एक दिताले आनी ताच्या सांगात आमच्या सांबाळांत आमकां बडती मेळटाली आनी म्हाका तो तें गरज आसलें कित्याक हांवें म्हज्या लायफान सेटल जावंक आसलें म्हज्या आवयक हांवें पयशे धाडूंक आसलें म्हज्या लायफी हांवें पळोवंक आसलें अशें जाल्यार हांव घट्ट आनी आमकां तो व्हडो इवन एका पेशंटाक इंट्युबेट करूंक आमकां शिकयताली आनी हांवें म्हज्या त्या टायमार म्हणजे पेशंटाक हांवें इंट्युबेट केलां पेशंटाक वांस येयलां एक कॅज्युलिटी पेशंट आयिल्लो हांव त्या दळा नायट ड्युटीचेर आसली त्या पेशंटाक हांवें हाडून इंट्युबेट करून हें घालून हांवें ताका वांस येयलां अजून म्हाका तें उडास आसा कशें हांवें केलें आनी कितलें आमकां आरामान करूंक जातालें आमकां त्या टायपाचें ट्रेनींग आमकां स्किल्स तितली इम्प्रूव जावचें बारी इम्पॉर्टंट बरें दितालें आनी ती हॉस्पिटल म्हाका एक विसरोंक नजो जाली हॉस्पिटल कित्याक म्हळ्यार ती खाली एक 100 बेड्डांची हॉस्पिटल पूण आमी एम्प्लॉईज 400 वाव तोले रेशियो भारी अपुर्ब्याचें हॉस्पिटल आनी बरें ड्युटी आवर्स बरे 6 to 2 8 to 2 सकाळींचे दनपराची 2 to 8 तशें बरें उणें 6 hours ड्युटी मात्र वय 6 hours ड्युटी आनी हप्त्याक रजा बरें आसता बरें फेसिलिटीज एकदम बरें आनी ती बॅप्टिस्ट हॉस्पिटल म्हळ्यार प्रोटेस्टंटांची जाल्यार म्हाका तांणी कसलेंय आमकां भेदभाव आसनाटलो आनी आमकां ताच्या हॉस्पिटलाच्या भितर बरें एक चॅपल आसलें सॅटर्डे आमकां हर एका सॅटर्डे प्रेयर सर्वीस आसतालें आनी सकाळीं तें अटेंड करूंक आसतालें आमी वाड्यांत आमच्या वॉर्डांत सकाळीं एकच पटी वचोंक जायना सो थोडी आमी येताले थोडी उपरांत येतालें तशें करून पूण आमी हप्त्याक एक पोटीन तें प्रेयर सर्वीस अटेंड करतालें ओके आतां तुमी म्हाका म्हळ्यार तुमी अमेरिकन हॉस्पिटल म्हळ्यार ते अमेरिकाचे पुरो सिस्टम ते आसले डॉक्टर्स जे ते अमेरिकन जे ते आसले म्हणटा आसतना काही म्हणी तुमकां चान्स मेळ्ळा की तुमकां भायर आपयलें गी वा वेशे तुमी प्लॅन केलें गी वा काल्याक रावल्यात वय हांव एक्चुअली त्या हॉस्पिटलांत काम करतना हॉस्टेलांत रावल्ली थंय ते कॅम्पसाच्या भितर हॉस्टेल आसलें आनी आमकां न्यूजपेपर येताले इंग्लीश न्यूजपेपर हांव सद्दां पळोवनशें आसलें खंय म्हणे भायर वेशी ऑपॉर्च्युनिटीज आसात म्हणून आनी हांव वचचें म्हणून म्हाका मस्त मन आसलें पूण कशें ट्राय करचें कशें करचें कोणी आमकां तरबेती दितलें तितल्यान जातलें जाल्यारय हांव मस्त मलयाळी नर्सांय आसलें आमच्या हॉस्पिटलांत त्या वेळार हांव ट्राय केलां ना म्हणूंक ना ट्राय केलां पूण त्या वेळार हांव म्हजे 2 वर्सांनी उपरांत काजार जालें म्हज्या न्हवऱ्याचें एकच कंडीशन आसलें तुवें भायल्या गांवाक वचून सेवा दिवची न्ही आमच्या इंडियाकच तुजी सेवा दिवची आनी आमचो देश तूं वयर हाड आमच्या देशाक तूं नांव हाड म्हूण हें उतर ताणें म्हाका म्हणलें तशें हांव मागीर हांवें तें सोडलें हांव भायर वचूंक म्हाका मन देवना आनी अमेरिकन हॉस्पिटल त्या हॉस्पिटलान आमकां काम करतना त्या डॉक्टरांनी उलयलें आमकां खंडीत जावन कळनाटलें कित्याक म्हळ्यार तांचें एक्सेंट दुसरेंच आसलें पूण आमी एकदम केन जावन तांणी कितें ऑर्डर्स सांगतात तें पुरा कण घेतलें आनी बरोवन कण घेतलें आनी आमी कॅरी आवट करतले डिसिप्लिनांत नंबर 1 हॉस्पिटल ते करेक्ट तशें तुमी सांगतना म्हाका सांगलें 2 वर्सांनी तुमचें काजर जाता म्हूण सांगून मानेस्त जोड सिल्वा तुमच्या जिवितांत येता ताच्या उपरांत तुमचे काजर जिवीत सो तांचे विशयी हांव मागीर सांगता ते कोण काले कितें म्हूण सांगून तुमची काजराची एक जर्नी म्हाका सांगतात की सैरी कशी जाली काजर कशें जालें मागीर तुमकां कितलीं भुरगीं आतां काजराचें सांगचें जाल्यार हांव सांगलें तुमकां हांव इंटेन्सिव्ह केअर युनिटाचे इन्चार्ज जावन आसलें आनी म्हाका सकयल रिसेप्शनांत हांव एक कॉल आयला की तुका एक विजिटर आयला पळोवंक म्हणून देखून हांव जायत ताका वयर धाड म्हळें तांणी वयर धाडल्यार येवन बसोंक आसलें चापेलाच्या मुखार आमचें इंटेन्सिव्ह केअर आसलें चापेलाच्या ऑपोजीट थंय एक जागो आसलो पेशंट्साचे अटेंड जावंक बसोंक या विजिटर जावंक बसोंक आनी थंय आयला पूण म्हाका हांव इतलें बिजी आसलें वॉर्ड त्या दीस म्हाका उडास आसना
साधारण एक अर्दे वर सडत जाला म्हूण येता म्हाका सडन उडास आयलो की कोण मुगी म्हाका एक विजिटर आसा म्हणल्याने पूण पळय हांव कोण म्हणून हांवें इंटर्नशिपाचें बागेल अशें उक्तें करना अशें भायर येताना जो उबे रावलो आनी येवन म्हजे कडेन म्हणालो हांव जो डी सिल्वा सिस्टर मेबलान म्हाका सांगलें तुमची भयण सिस्टर गेब्रियल काय तुमी सिस्टर गेब्रियलाची धाकटी भयण सिस्टर मेबल आमची कॉयराक आमकां लीड करता कपितान्यो तिणें म्हाका तुका मेळोंक सांगलें म्हणालें आवय गे म्हळ्यार आमी तितलें उलयलें जालें पूण ताचे उपरांत मात्र ताणें उपरांत एक दोन पटी तो म्हाका मेळोंक आयलो मागीर ताणें एक दीस म्हाका प्रपोज केलें तूं म्हजे लागीं काजार जावंक रेडी आसाय गे म्हणून त्या दळान ताका जाप दिवना कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हळ्यार म्हज्या भयण्यां कडेन म्हज्या आवय कडेन विचारल्या शिवाय म्हाका तुका जाप दिवंक जायना म्हणून तशें हांवें म्हज्या भयणीक घरा कागात बरयलें तें कागात म्हज्या सिस्टर भयणीन वाचलें सिस्टर भयणीक राग आयलो आमी पुरो व्हडलीं आसतना तुवें कशें डिसिशन घेवंक जाता तशें अशें म्हणून ताणें म्हाका टायट एक कागात बरयलें देखून हांवें म्हळें बाय हांव अशें करता ताकाच तुमचे कडेन धाडटा तो मेळोन दी तुमकां तुमी उलया आनी तुमकां पसंद तर मात हांव ताका पसंद ओके म्हणटा म्हणून तशें ज्यो आयलो म्हज्या आवयक मेळ्ळो मागीर म्हज्या सिस्टर भयणीक मेळ्ळो आनी तशी ती सैर एक गट जाली उपरांत आमी 1 year काण गेलें टू अंडरस्टँड ईच अदर एकामेका आमी समजूंक जाय आसलें ताणें म्हळें म्हाका इल्ली तयार आसा तो मालगडो पोत म्हाका इल्लें फायनान्शियली म्हाका स्टेबल जावंक आसा आमकां 1 वर्साचें आमी अवधिकान या त्या वेळार आमकां एकामेका समजोवंक जाता एका वेळार आमचें थंय मिसअंडरस्टँडींग आयलें जाल्यार ओके नाका म्हणून आमकां हें करूंक जाता जायत म्हळें आनी ती फ्रेंडशीप तशी कंटिन्यू जाली बरती 1 वर्सा उपरांत आमी काजार जाल्यात आतां काजार जावन कितली वर्सां जाली तुमची आमची 41 years कंप्लीट जातात आनी ह्या 41 years जावन तेका बंगराळी भुरगीं तांकां दिला मालगडे नम्रता सेकंड वन निवती आनी निमाणो निखील आनीक नात्रांय आसात हांव चिंता 5 जाणां नात्रां आसात तर निमाणो नातू 6 म्हयन्याचो हांगासर आसा तो आनीक मनेस्त जो डी सिल्वा तुमकां मेस्तांक गोत्ता अशा प्रमाणे कोडयाळांतले बॉर्न मसालाज गोत्तनातली कोणी आसची ना जर तुमच्या घरांत बरें रांदप जाय जाल्यार बॉर्न मसाला जाय जेता आनी स्पेशली तांचो फिश फ्राय मसाला पर्सनली हांव एक मस्त पसंद करता देखून मनेस्त जो डी सिल्वाची तशी एक तुमच्या काजाराची काणी आनीक लांबतावनी हांव आमच्या मॅरिएट मामाक जावन ताच्या कुटुंबाक हांव बऱ्यान वळखता कित्याक आमी एखादी फिरगजीचे आसले ल्हान आसतना पयले दोनी मॅरिएट आंटी म्हूण सांगून आमी उलयताले आनी आज तेचो एक इंटरव्यू काडून एक बरें बाग म्हाका मेळ्ळा म्हणटा आसतना म्हज्या बाग सुमणाचें तशें म्हणटा आसतना मॅरिएट मामा आमी मुखार या तुमचें लग्न जाल्या उपरांत तुमी तेंत कंटिन्यू करता ती बँगलोरांत बँगलोरांत हांव ती हॉस्पिटल थंय हांव 1 6 वर्सां काम केलें ताचे उपरांत हांव गव्हर्मेंट जॉब ट्राय करना आसलीं कित्याक म्हळ्यार आमकां इल्लें सांबाळ आनी प्रजाच्या भुरग्यांक आमच्या घरान सांबाळणाऱ्याचें तशें म्हाका काम मेळ्ळें निमॅन्सांत वय हांव वचून देखून निमॅन्स जॉयन जालें तेन्ना म्हजे दोगां भयणी बँगलोर आसली आनी तांचो म्हाका पुरतो सहकार आसतालो अरेपटी तांच्या घरा वेचे आनी खंयच्याय रितीर जाल्यार तांणी म्हाका सूण घालून हाडलें तशें हांव निमॅन्सांत जॉयन जालें पूण निमॅन्सांत कितें पळयलें म्हळ्यार म्हज्या दोळ्या मुखार पळयलें हांवें एक पेशंटाक हाडटात टेस्ट करतात इल्लेशें खाला ट्रिटमेंट दितात एका घडयेन तो पेशंट ना तें बेड्ड खाली पेशंट मेलो आनी एका इल्ल्या वेळार आनी एक पेशंट आयलो त्या एका दिसा हांवें पळयलें एक 4-5 मरणां ते तर म्हाका भोगलें गी हांव एक बऱ्या हॉस्पिटलान ट्रेनिंगान गेल्लें आनी आज हांव एका गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान अशें पळय काम करूंक आशेता हें म्हजेर साध्य जायत गे आसलें कित्याक म्हळ्यार म्हजें कॉन्शियन्स ताका एग्री जावचें ना म्हाका जाय जाल्यार बेस्ट सर्वीस दिवचें बेस्ट एज्युकेशन दिवचें हो म्हजो ध्येय म्हज्या लायफान म्हज्या ध्येय म्हळ्यार तो देखून हांवें कितें केलें 1 हप्तो काम केलो हांवें आनी हर एका दिसा राती हांव त्या विंडो सिलाक म्हज्या रुमाच्या विंडो सिलाक धरून रडटाली ह्या पाटी म्हणून आनी 5th डे हांवें इज गट्ट मोन केलें नर्सींग सुपरडंटाक हांवें इन्फॉर्म केलें म्हाका कांय सांबाळी नाका आतां 1 हप्त्याचो म्हळ्यार आनी सोड हांव परतून पाटी गेली बॅप्टिस्ट हॉस्पिटलाक ओके आनी तांणी म्हाका काण गेलें न्ही जावन कित्याक म्हळ्यार हांव थंय बरें म्हजें परफॉर्मन्स बरें आसलें आनी तांणी म्हाका परतून थंय एब्जॉर्ब केलें ताचे उपरांत थंय काम करतना म्हजें व्हडलें धूव जल्म आसलें उपरांत सेकंड धुवेक हांव प्रेग्नंट आसतना हांव परतून गव्हर्मेंट दुसरी खंय ऑपॉर्च्युनिटी आसा गे म्हणून पळोवंक ट्राय केलें हांवें पळयतना म्हाका त्या दळा नम्रताक ल्हान भुरगें म्हजें व्हडलें चेडूं नम्रता ल्हान भुरगें हांव थंय इंटरव्यूवाक गेलीं HMT 1 and 2 जालाहळ्ळी वय आनी आमी 46 जाणां आसल्या आनी वेकन्सी आसली 2च
अहो आणि आमकां ताणें इंटरव्यू केलो आनी म्हाका एक्चुली रिटर्न टेस्टान ती बरे मार्क्स काडले हांवें आनी ओवरऑल इंटरव्यूआन ती म्हाका ताणें केलें आउट ऑफ 46 आमी दोगां जाणां सिलेक्ट जाले हांव आनी एकलें सो आमी मागीर HMTंत हांवें काम सुरू केलें HMTंत आमकां आमच्यांत म्हणलें एक क्वॉर्टर्स दिल्ले पुरो सवलती पुरो दिल्ले बरें आसलें पुराय पूण म्हाका पेशंटांचेर मस्त मोग आसलो कित्याक म्हळ्यार थंय आमच्या कॉलनींत पेशंट आमच्या कॉलनींत आसताले सकाळीं 6 वरार इन्सुलिनाक येताले त्या वेळार आमी तांकां इन्सुलीन दिवचें आनी वेळार तांकां पोटाक पडाचें धाडिचें तर हांवें पळयल्या प्रमाणे त्या हॉस्पिटलांत हांव ज्युनियर मोस्ट नर्स प्रायण ल्हान हांव एक हांवूंच आसलें उरलीं पुरो म्हजे सिनियर सो हांवें बऱ्या तरेन फास्ट काम करतना तांकां तितलें पसंद जायनासलें म्हळ्यार हें तें वोडपण दाखयता एक्चुली वोडपण दाखयतालें न्ही हांव तांकां वेगळी एक दिवन इन्सुलीन तांकां ताणें घरा धाडयान तांकां ब्रेकफास्ट ताणें ड्युटेक एटेंड जायचें हो म्हजो उद्देश आनी कोणी खरें गाय जावन आयले तांकां ड्रेसींग करूंक आसा हांव वेगळी करना तो थंय घालें म्हणटालें म्हळ्यार थंय म्हाका मंगळूर सिस्टर म्हणून नांव गेल्लें कॉलनीन मागीर नमगे मंगळूर सिस्टर बेको म्हणून ताणें येवन कावंटरान दिसाचें हें तांकां तें कशें बरें लागनाटलें तुका मात्र कितें दिसता आतां अशें प्रमाण पूण हांवें तितल्या मती करूना एक दीस सडन सादारण एक 2 वर्सां हांवें काम केलें थंय मात्र आमकां इतलें हें म्हळ्यार टफ म्हळ्यार 6 वरार हांवें म्हजें फिंगर प्रिंट घालीचें थंय हांवें प्रेस करता 5 मिनिट्स लेट जालें जाल्यार 5 मिनिट्स सांबाळ कट तितलें सिस्टम आमकां सो 6 o'clock अर्ली मॉर्निंग वचचें जाल्यार हांवें म्हज्या भुरग्यांक कितलें बेगीन हांवें उठ्ठाचें रांदप करीचें आनी म्हजो न्हवरो आसनाटलो तो टुरार आसतालो म्हजो देर म्हज्या सांगाता आसतालो म्हजो मलगडो देर म्हज्या सांगाता बँगलोर आसतालो सो बारीक कश्ट जातालें म्हाका एक दीस हांव सडन न्यूज पेपर पळयताना म्हाका हांवें वाचलें की फादर मुर्लोजांत पोस्ट सर्टिफिकेट BSc नर्सिंग आसा म्हणून म्हाका बारी खुशी जाली हांवें एका हप्त्यान म्हजो न्हवरो आयलो त्या दाळा हांवें म्हळें म्हाका एक शिकोवंक म्हण आसा तूं परमीट करता की म्हाका शिकोवंक म्हणून त्या दाळा आमकां नायट ड्युटी पुरा करीचें म्हणून ना तो म्हणलो जायत गो अहेड हांव कितलें रीण जाल्यार काडूंक तयार आहा पूण जर तर तुका शिकोवंक म्हण आसा तूं शिक म्हणून तशें हांव ऑलमोस्ट 10 वर्सां म्हणजे जनरल नर्सिंग जावन त्या दाळा जाल्यार हांव घट्ट मोन करून आयलें आनी पोस्ट सर्टिफिकेट BSc नर्सिंगाक एप्लाय केलें आनी थंय हांव सिलेक्ट जालें आनी हांव म्हजे 2 वर्सां थंय हांव शिकलें आनी मँगलोर युनिवर्सिटी त्या दाळा आनी म्हज्या फर्स्ट इयरांत हांव फर्स्ट रँक काडिल्लें आनी सेकंड इयरांत हांवें सेकंड रँक काडिल्लें ह्या युनिवर्सिटींत ताचे उपरांत हांव फादर मुर्लोजांत एक 2 वर्सां सर्वीस दिलें उपरांत हांव आमी एका वर्सा खातीर हुबळी गेल्या कित्याक म्हळ्यार म्हज्या न्हवऱ्यान दाखोवंक जाय आसलें ताच्या कंपनीक फॅमिलीक ताणें शिफ्ट केला म्हणून प्रूफ दिवंक आसली वय तशें जालें आनी त्या दाळा म्हजो तिसरो भुरगो जल्माला निखिल जल्माला त्या गाय भुरग्यांक काडून आमी हुबळी 1 वर्स आसल्या त्या दाळा हांवें तें मदलें 1 वर्स हांवें काम करुना कित्याक म्हळ्यार भुरगीं ल्हान तांकां हांवें सांबाळीचें आसलें ज्यो टुरार वेतालो आनी पुरा कशें जातालें तशें हांव 1 वर्स हांवें हुबळी आयल्या फाटीं आयल्या उपरांत मात्र हांवें टिचींग लायन ऑप्ट केली कित्याक म्हळ्यार पोस्ट सर्टिफिकेट BSc नर्सिंग केल्या उपरांत हांवें टिचींग प्रोफेशन चूज करयात करेक्ट सो हांवें SCS स्कूल ऑफ नर्सिंगाक जॉयन जालें हांव आनी थंय म्हाका काम मेळ्ळें हांव थंय काम करनासलें त्या इन्स्टिट्युशनाक 7 वर्सांत हांव INCचें रेकग्निशन मेळोवन नासलें ती ट्राय करनासलें मेळोन नासलें आनी त्या टायमार हांव आनी म्हजे स्टाफ आमी डे एंड नायट म्हणल्यार आमी काम करना हांव जॉयन जावन त्या एक जस्ट 6 म्हयने जाल्ले मात्र जाल्यार हांवें पुरो ती हें पेपर्स डॉक्युमेंट्स कितें पुरो तांकां जाय सगळें प्रिपेर करून सगळें करून तांकां सबमीट केलें ती इन्स्पेक्शनाक आयलीं इन्स्पेक्शनाक आयिल्ल्या वेळार दे वेर लायक सॅटिस्फायड वीथ माय परफॉर्मन्स सगळें तांकां खुशी जाली सगळें अप टू डेट आसा NHS पुरो समासात म्हणालें आनी तांणी एक म्हजे कडेन सवाल विचारलें तूं इतलें प्रिपेर केलां ना इतली तुजी छाती तुवें हांगा दाखयलाय तूं कित्याक MSc नर्सिंग करिनाय म्हणून ताणें एक विचारलें म्हाका तर म्हजें मती केलां वय न्हय म्हाका छाती आसा तर हांवें कित्याक करूं नजो म्हणून आनी आमकां ह्या हातूंत त्या इन्स्टिट्युशनाक रेकग्निशन मेळ्ळें INCचें 7 वर्सां मेळोन नाटलें रेकग्निशन त्या वर्सा मेळ्ळें आमकां सो
ते रेकग्नेशन मेळ्ळ्यार आमच्या स्टुडंट्सांक बरें बरें जालें, तांकां खंयी काम मेळटा Correct. रेकग्नायज्ड Institution म्हणटाना मागीर, correct. तशें जाल्ल्यान ते उपरांत हांव 1-2 वर्सां परतून हांवें म्हज्या पती कडेन विचारलें म्हाका MSc नर्सींग करूंक जाय करीची गे हांवें सो पळयतना फी स्ट्रक्चर चड आहलें फादर मुल्लज जाता परतून तितले पयशे खाला करचे म्हूण देखून हांवें फादर मुल्लज एप्रोच केलें तांणी म्हळें बॉन्ड काडून घेता जाल्यार 1 वर्स बॉन्ड दिचे त्या टायमार तुजो आमी हें करता आनी तुवें रिकवर करया म्हणून पूण म्हाका वळख नासतनाच म्हजी एकली मॅडम आसली फादर मुल्लजांत ती एका इन्स्टिट्युशनान काम करना आहली थंय डॉक्टर KR बळ्ळाल म्हणून पांडेराज बळ्ळाल असो हे ताणें कितें म्हळें ताका म्हजी वळख ना पूण मॅडमाच्या उतराचेर ताणें म्हळें त्या स्टाफाक बॉन्ड काडून घेवंक हांव ऑप्ट करता ताका हांव स्पॉन्सर करता ताका आनी तें करून दी MSc उपरांत हांव ताका एब्जॉर्ब करता तो विशय म्हाका मस्त खुशी जालो म्हाका म्हजी वळख नासतना एका इन्स्टिट्युशनाच्या एका डायरेक्टरान म्हाका जायत हांव तुका स्पॉन्सर करता म्हणजे म्हाका मस्त खुशी जालें सो हांवें फादर मुल्लजान बॉन्ड काडून घेवना ताचेय मात्र स्पॉन्सरशीप काडून घेवना हांवें म्हज्या पतीन कितें म्हळ्यार नो बॉन्डेज म्हणालो तो हे उतारतना म्हळ्यार नो बॉन्डेज हांव रीण जाल्यार काडून घेवन हांव तुका MSc नर्सींग करयता म्हण आनी हांव आमच्या MCC बँकान हांवें एप्लाय केलें म्हजे पर्संटेज पुरो हाय आसले तशें जाल्यार म्हाका लोन मेळ्ळें आनी हांव MSc नर्सींग जॉयन जाली आनी म्हजें जालें ताचे उपरांत हांव पांडेराज बळ्ळाल कित्याक तें उतार उरोवच्या खातीर ताणें म्हाका स्पॉन्सर करता म्हणलें पूण हांव वेतना तो मनीस सरिल्लो ती एक म्हाका बारी दुखाची गजाल हांव 10 वर्सां त्या इन्स्टिट्युशनान वायस प्रिंसिपल जावन सेवा दिल्या ताचे उपरांत हांव परतून पाटी फादर मुल्लज आयली वायस प्रिंसिपल जाल्ली उपरांत हांव संजीवनी कॉलेज ऑफ नर्सींग डॉक्टर शांताराम शेट्टीचे थंय हांव प्रिंसिपल जावन काम केलां मागीर बारी एक ब्युटिफूल जर्नी तुमची आणि की ह्या सर्वांती एक पती असो पटिंबो असल्यार एका स्त्री खंयच्या खंय मुखार वचून एक साधन करता म्हणल्यार की एक तुमी ते एक्झाम्पल म्हणून सांगीत आणि अनेक उतर म्हाका तुमी सांगले बारी खुशी जाली की त्यामुळे तुमचो नवरो म्हणालो पळय नो बॉन्डेजस कित्याक हांव आसतना आमी आनी कोणाय कडेन वचून वेची गरज ना सुखान तशें दुकान म्हणून सांगून आलतार बस दिल्या ती बसतानी आज म्हज्या उरोवन काडून गेल्या आनी हांगासर इंटरव्यू करच्या पयलीं जो अंकल म्हाका मेळ्ळो आमी उलयल्या बरेंकर आनी ताका मस्त वर्सां जावन वळखता एक बरो स्वाभिमानी मनीस आनी एक खंडीत जावन ताच्या काजरी जिविता ती मस्त संतोषान ती आसा तशें म्हणटा सर पाटी तुमच्या प्रिंसिपलाच्या लायफाक हांव येता सो 12 वर्सां तुमी एक टीचर जावन काम केलें ताच्या उपरांत वायस प्रिंसिपल जावन तुमी सेवा दिली आनी निमाणें रिटायरमेंट म्हणून तुमी रिटायरमेंट म्हणून जावन आतां भुरग्यां खातीर तुमकां तुमी काम सोडिचें पडलें सो तुमी प्रिंसिपल जावन तुमी काम करनासल्यात सो एक ताचो एक एक्सपिरियन्स कशें आसलें ते इल्लें आमी सांगता वांटून काडून घेतात की हांव शिकयत आसतना म्हजो एकच ध्येय जावन आशिल्लो भुरग्यांक नर्सांक हातांत स्किल हेजे त्या वेळा मात्र एका पेशंट असो जीव उरता सो त्या स्किल्लाच्या सांगता नॉलेज हेजे आनी हांवें म्हजे कडेन समर्पण भाव आसचे कलेय म्हाका रिजर्वेशन्स आसूं नजो दिताय तर बरी शिकप ती दिताय तर बेस्ट सर्वीस तुज्या स्टुडंट्सांक दी अशें म्हजो एक हे म्हजें एक कार्य म्हणजे म्हजो एक अंतस्कन असो ताळो म्हण येता आनी हें हांवें कीप अप केलां म्हण येता आनी हांवें तशें म्हज्या केदे वेळा भुरग्यांचे स्टुडंट्साचे प्रॉब्लम्स येताले हांव ताका स्पंदन करतालें कित्याक म्हळ्यार ती तांचें घरदार सांडून सडावत आमची भुरगीं केरळाची तांकां तांचे आवय बापूय कोणूच ना आमी तांच्या आवय बापायच्या स्थानार आसताल्या त्या वेळार जर तर मॅनेजमेंटान तांकां खंयच्याय रितीर दुखयलें जाल्यार तें म्हाका तडवानाटलें तो मस्त म्हाका दुखल्लो विशय हांवें 1-2-3 इन्स्टिट्युशनान ते म्हाका दुखल्लो विशय तो जावन आसा भुरग्यांक ती अन्याय करतात म्हणलें तें म्हाका सोंसनाटलें आनी भुरगीं म्हाका मस्त मोगाचीं स्टुडंट्सां पुरा म्हाका मस्त मोगाचीं आनी म्हाका एक्चुली त्या इन्स्टिट्युशनान थोडे हांव आसतना एका दिसाक म्हाका 4 सब्जेक्ट हांवें डील करतालें नर्सींग एज्युकेशन नर्सींग एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च आनी म्हजें स्पेशलायजेशन कम्युनिटी हेल्थ नर्सींग म्हज्या MSc म्हजें स्पेशलायजेशन कम्युनिटी हेल्थ नर्सींग सो दिसाक 4 क्लास ही काणगेचे जाल्यार आनी म्हजी पुरो एडॉलसंट व्हडलीं भुरगीं सो म्हजी मेंटालिटी तांच्या मेंटालिटीक होन्नून वचोंक जाय ल्हान भुरग्यांक शिकोवचें न्हय हांवें सो तांचें चिंताप कशें म्हणून हांवें तो म्हाकाच मस्त बदलिल्लें जावन आसा पयलींच्या काळाक आनी
त्या काळाक हांवें मस्त बदलावण जाल्ली आसा म्हाका आनी ही बदलावण म्हज्या एज्युकेशना वरवीं म्हाका आयिल्ली तशेंच आनी ह्या भुरग्यां वांगडा बरो करण्याक संपर्क दवरूंक म्हाका कुमोक जाली म्हज्या भुरग्यां वांगडा म्हज्या स्टुडंट्सां वांगडा. आता हांवें तुमकां एक सवाल विचारचें जाल्यार सडावत आमच्या लोकांची एक म्हळ्यार आमच्या समाजांत ती एक आमकां एक चिंताप आसा कितें म्हणून सांगल्यार डॉक्टरांक म्हणटाना एक बरो मान दितात पूण तेंकां नर्सांक येता आसतना ही डॉक्टराच्यान की म्हणून सांगल्यार ते एक ल्हान वाचें आनी नर्सांक चड आमचें तें मान म्हणून दिनात म्हणजे आतां थोडे इल्लेशें आमचें तें चिंता बदलून आयला पूण जाल्यार तुमी एका हॉस्पिटलाक पळयलें जाल्यार डॉक्टरान सांगलें बरें नाही करता तेंकां नर्सां म्हणटा थोडे पटी इल्लेशें आमी चिल्लून चलचें म्हणलें तरी एक हें आसा सो तुमच्या लायफांत असलें खंय म्हणी तुमकां पळोवंक मेळ्ळां गी वा तुमच्या स्टुडंटांक खंय म्हणी भोगलें आसा गे आनी अर्ल्या टायमार आमच्या लोकांक तुमी कितें म्हणूंक आशेतात नर्सां विशयान. निजवण सांगचें जाल्यार तो अभिमान या तो गौरव आमच्या प्रोफेशनाचो या म्हजो म्हाका लोकांक दिवचो या हांवें तांकां दिवचो तो दोन कणग्यांचे आमचे कडेन आसता. म्हाका म्हज्या उडासा प्रमाणे आमी फादर मुर्लाजांत नर्सींग करतना थंय आसतली फकत आमी नर्सां डॉक्टर्स पेशंट्स ती एक फॅमिली बरी आसले दुसरे कसलेय कोर्स नासले फादर मुर्लाजांत आमी एका फॅमिली बरी जियेल्या आनी तवळ हे ज्युनियर डॉक्टर्स येवन आमचे कडेन जाताले सिस्टर इदान ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಇದು ನನಗೆ ಅವೆಂತ ತಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ करताले हांव एक्सरे दाखोवन ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ ಸರ್ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ ಇದರ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು कित्याक म्हळ्यार एका वॉर्डान 60 पेशंट आसले जाल्यार त्या 60 पेशंटाचे हर एक डिटेल्स आमकां गोत्ता आसताले ते आमचे इंट्रस्ट जावन आसा तेंत भोवशें हांव जेन्ना आतांच्या नर्सांक तितले एक ना म्हणून म्हाका बगता कित्याक म्हळ्यार आमकां एक पेशंटा कडेन आसचो संबंद 100% आसतालो टोटल पेशंट केअर म्हणून एका पेशंटाचे इन एंड आउट म्हाका हांव जाणा जातालीं आनी आमी कंटिन्युअस त्या पेशंटा वांगडा काम करताल्या. आतां कशें म्हळ्यार इवन नायट ड्युटी आमकां तो एका म्हयन्याची आसताली आतां भोवशा एका हप्त्याची आसूंक बरो सो तुमी चिंता आमकां एका वॉर्डांत 3 म्हयने दवरताले तो 3 महिने म्हणटा त्या वॉर्डाचे सगळे विषय आमकां वत आसताले डॉक्टर्स कोण येतात कितल्या वेळार रावंड्साक येतात तांचे वांगडा आमी कशें कम्युनिकेट करचें कशें ऑर्डर्स टेक डावन करचे कशें ते कॅरी आउट करचें हें पूर आमकां सो ते वेळार आमकां न्ही गौरव आशिल्लो नर्सां म्हळ्यार बरो गौरव त्या काळार आमकां आशिल्लो आनी म्हज्या लायफांत म्हाका केदाळाय कोणें लूक डावन तशें बिलकूल पळयलें ना म्हळ्यार हांवें म्हजो गौरव दोन कण गेला हांव इवन इन्स्पेक्शनाक हांव इंडियन नर्सींग कावन्सिलांत हांव इन्स्पेक्शनाक येताना मस्त पटी म्हाका ब्रायब करूंक मस्त साधना मस्त इन्स्टिट्युशनांनी केल्ली हांव म्हजो एकच हें आसलें कित्याक म्हळ्यार जर तर हांव कितेंय रिसीव करेन हांवें म्हजी तकली सकयल दवरूंक आसा वयर उखलून चलोवंक जायना हें हांव बिलकूल सोडचें ना तशें जावन हांवें करूं ना आनी म्हजो गौरव हांवें सांबाळून व्हेला. उपरांत म्हज्या प्रोफेशनाचो गौरव उरोवचे खातीर हांव नर्सिंगांत हांव भायर आयलीं एक 52 इयर्स जावन हांव भायर आयलीं आनी हांवें मागीर आमच्या बिजनसाक चड इम्पॉर्टंट दिलें पूण हांव रोटरीन जॉयन जालीं हांव रोटेरियन जालीं आनी आतां हांव तें टिचींग कंटिन्यू करता आसा लोकांक पिडेच्या विशयांत कितें माहिती दिजे हांव तें करते आसा पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन करन डेमॉन्स्ट्रेशन करन दुसरें पयशिल्ल्या आदल्या वर्सा हांव बंटवळ गेल्लीं ITI कॉलेजीच्या चेडवां भुरग्यांक नियरली एक 3 वरांचे हांवें टॉक दिला उपरांत हांव गेलें हांगा गव्हर्मेंट कॉलेज मंगळूर थंय दिला अशें रावंड द क्लॉक हांव तें म्हजें काम कितें हांव करतालें आतां हांवें कंटिन्यू करना आसा म्हजें प्रोफेशन इवन नर्स जावन हांवें स्टार्ट केलें जाल्यार अंटील दॅट टायम नर्स करेक्ट तशें एक नर्सिंगाची एक तुमचें प्रोफेशन तुमी कितें करनासल्या तुमच्या फॅमिली लायफांत ते काही म्हणी तुमकां हेल्प जाला कितें कशें हेल्प जाला म्हाका इल्लें सांगित वय फॅमिलींत म्हाका मस्त पटी हांवें रिसंटली हांवें सांगलां हॉस्पिटलाक येताना कुटुंबांत कोणी एक नर्स म्हणलें आसाचें म्हणून म्हाका भोगल्लें आसा आनी हांवें सांगलां समेत कित्याक म्हळ्यार आमकां आस्पत्रेच्या सिब्बंदीची वळख आसा डॉक्टरांची वळख आसा डॉक्टरां कडेन आरामायण प्रॉब्लेम सांगूंक आनी माहीत पाटी काडूंक आनी ती म्हज्या कुटुंबाक दिवंक म्हाका कुमोक जाला. म्हज्या भयणी लास्ट इयर म्हज्या भयण एकलें पडोन फ्रॅक्चर जावन मस्त कश्ट जालें त्या वेळार ताका हांवें 1 म्हयनो म्हज्या घरा हांवें सांबाळलें ताका भोवजीक आनी म्हज्या भयणीक तशेंच म्हज्या भयणी दुसरी हेरां भयणी तांकां ऑपरेशन जाल्ल्या वेळार हांवें म्हज्या तांकी प्रमाणे तांकां सेवा दिल्या. आमच्या कुटुंबान जाल्यार सर्व भुरग्यांच्या डिलिव्हरींक म्हज्या दुवड्यांच्या डिलिव्हरींक म्हज्या
नातरांच्या? नाही म्हणजे बहिण्यांच्या पुतांचे बैल पुतण्यो, सुनो म्हणटात पुरा, correct. तांच्या डिलिव्हरीच्या टायमार हांव खंय म्हाका संदर्भ मेळ्ळ्यात हांवें म्हजी सेवा दिल्या. Correct. हांवें फाटीं बिलकूल करूं ना करेक्ट. आनी म्हाका तातूंत मस्त संतोश भोगला. मस्त संतोष तुमकां इवन आमच्या वाड्यांत हांगासर हांवें मस्त सेवा दिल्या. Correct. आतांय हांव दिवनूच आसता. हांगा कोणाय की इन्सुलीन दिवंक आसा, इंजेक्शनां दिवंक आसा, ड्रेसिंग करूंक आसा. तुम्ही देतात. सो एक वाड्यांत एक नर्स फिरगत एक नर्स असल्यार हांगा सुमार जाणां नर्स आसात आनी आमी एक टीम जावन काम करता. करेक्ट. वय आणि तुम्ही कित्याक आमी दिसाच्या पयलीं तुम्ही ते सांगले तुमचे रोटरी क्लबाची सेवा जावन दी आणि तुम्ही कम्युनिटी तुमचे सर्व्हिस आणि कम्युनिटी नर्सिंग तुमचे स्पेशलायझेशन जाल्ल्यान तुम्ही सबार कडेन हेल्थ कॅम्पाक करतात आणि सबार कडेन स्पेशली काले म्हणून सांगल्यार तरणाटे चेडवा मेन्स्ट्रुअल हायजीन कित्याक हो एक विशय ह्या दिसांनी इल्ले ताचे विशयी नॉलेज येवन आसा पूण हो एक विशय खंयगी कित्याक आमकां जाल्यार त्या वेळार सांगतली कोणी नातली पूण आमकां एटलीस्ट काजरे दोतोन वा आमकां क्रिस्तांवांक इल्लेशे आमकां काजरे दोतोन आनी त्रास जाल्ल्यान हाचे विशीं दिले माहीत मेळटा पूण दुसऱ्या कम्युनिटीन जावन दी वा खंय आमच्या चेडवां भुरग्यांक ह्या मेन्स्ट्रुअल हायजिना विशयांत वा या सेक्स एज्युकेशना विशयांत चड माहीत मेळनातल्या कडेन तुमचे तली मनशां ह्या सोसायटींत ते एक बरें काम करनासात देखून तुमकां एक हांव सलाम म्हणूंक अशें येता. देव बरें करूं. मुखार येता आसतना हांवें तुमचे कडेन एक सवाल विचारूंक हांव अशें येता. सडावत आतां नर्सां इंडियान रावूंक की बैल्या गांवांक वचूंक प्रिफर करतात कित्याक एक सांबाळ बरो आसा आनी तशेंच वृत्ती गौरव आमी कितें म्हणटा आनी फॅसिलिटीज कितें आसात नर्सांक हांगासर सांबाळी उणो आनी फॅसिलिटीज चड ना ड्युटी आर्स जी मस्त लांब अशें म्हणटा आसतना चडावत नर्सां बैल्या गांवांक वचूंक मस्त ट्राय करतात. सो हाचे विशयांत तुमचो एक अभिप्राय विचारचो जाल्यार तुमी कितें म्हणूंक अशें येतात? तांतूं भायर ती वचोंक प्रयत्न करतात जाल्यार भोवशा तांच्या फॅमिली बॅकग्रावंडी इम्पॉर्टंट जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार जर तर भोवशा फॅमिलीन कश्ट आशिल्ल्यान ती भायर वचोंक ऑप्ट करतात. जर तर ती फायनान्शियली सावंड जाल्यार आनी तांकां कुटुंब जर तर पाठिंबो दीत ना तूं हांगाच राव आनी काम कर भुरग्यांकी पळय उणें सांबाळ आल्यार ना तुका आमी मॅनेज करया म्हणून तल पती मेळ्ळा तर म्हज्या जिणेंत आमकां तवळ सांबाळ चड नातलो पूण म्हज्या पतीन एकच सांगलें कितें म्हळ्यार तूं इंडियान तर राव म्हज्या भुरग्यांकी पळय म्हज्या कुटुंबाकी पळय आनी आमकां सगळ्यांकी सेवा दी तितलो म्हाका पुरो. तर हांव आतांय सांगूंक मस्त नाका अशें येता कित्याक म्हळ्यार भायल्या गांवांत आमकां सांबाळ मेळटा जावंक पुरो पूण भितर एक आमचें कॉन्शियन्स म्हणल्यार आसा तुज्या देशाक तुवें कितें दिलां आमच्या इंडियाक तुवें कितें दिलां आमच्या कोडयाळाक तुवें कितें दिलां. मस्त पटी म्हाका भोगलें आसा आमच्या कोडयाळान सुत्रांत मस्त कॉलेजीस आसात कॉलेज ऑफ नर्सींग मस्त कॉलेजीसांनी आमच्या लक्षिला गांवची प्रिंसिपल पोजिशनाचेर आसात दुसऱ्या गांवची. करेक्ट. तर म्हाका भोगता आमची कित्याक त्या पोजिशनार वचोंक तयार नात कित्याक तांणी भायल्या गांवाक वचचें. करेक्ट. तें एक म्हाका तुमकां एक चिंतलें आसा तुमी मस्त पटी हांवें चिंतलां कित्याक आमच्या कोडयाळाच्या भुरग्यांनी तें पोजिशन काडूंक जावना. करेक्ट. घट्ट म्हणून करून मुखार येज येता आनी तें इट्स अ चॅलेंजींग जॉब ती सीट हॉट सीट. करेक्ट. पूण मन केल्यार साध्य सकट साध्य आसा कित्याक तुमी त्या पोजिशनाक गेल्यात जाल्ल्यान तुमकां गोत्ता. आनी हांव केदां म्हजी पोजिशन सोडलें हांवें प्रिंसिपल जावन हांवें आमच्या कोडयाळच्या चेडवाकच तें पोजिशन दिवंक प्रयत्न केलें आनी दिलें. करेक्ट. दिलें आजुनूय ते त्या पोजिशनाचेर काम करना. वय म्हजो ध्येय तशें कित्याक आमच्या कोडयाळांत आमच्या की वैरड्या कित्याक दुसरे कम्युनिटीची ती एकामेकाक सांगत दिवन कित्याक ती एकली आयली जाल्यार सगळ्या कुटुंबाक त्या सगळ्या कम्युनिटीक त्या जाग्याक ती हाडूंक ट्राय करतात. पूण आमी कोडयाळांत खंय आमच्या म्हळ्यार आमच्या कोंकणी क्रिस्तांव कम्युनिटी मध्ये थंयसर की हो एक पोटिल्लोसो उणो आसा आनी तो आमी हाडूंक प्रयत्न करया म्हणून सांगून तुमी सांगूंक कशें येतात. ओके. तर आमी आनी एका टॉपिकाक आमी येवचे जाल्यार कोविडाच्या टायमार आमी कोविड वॉरियर नर्स आनी डॉक्टरांक आमी कोविड वॉरियर्स वा फ्रंटलायन वर्कर्स म्हणून आमी कित्याक सांगता कित्याक कोणी पेशंट काले येवन दी आमी सेवा दिजे जाल्यार भियोन काडून भितर बसूंक जायना मुखार वचून सेवा दिजे आनी त्या वेळार मस्त नर्सांनी तांचो जीव होगडावन काडून गेल्लो आसा. तशें कोविड टायमार तुमची काही स्टुडंट दुसरे कडेन आसली तांचे काही एक्सपिरियन्स तुमकां वांटून घेतला गे त्या टायमार तुमी कशें कम्युनिटीक हेल्प केला ताचे विशयी दिल्लें म्हाका सांगेत. त्या टायमार आमच्या येणें आमच्या परिसरांत हांगा मस्त हिंदूंचे आसात क्रिस्तांवचे आसात तांकां थंय तांकां ती जाणवाय ताचे विशयान कितें कशें तांकां सांबाळून काडून घेवचें तें प्रमाण आमी इल्लें शिकयलां म्हणून सांगीत. आनी म्हजें तोंड कितें कुमोक दिवंक जाताली तवळ जावंक पुरो म्हज्या गार्डनान जावचें रांदवय जावंक पुरो या वरवी जावंक पुरो ती हांवें दिल्या कित्याक मस्त जाणांक तवळ भायर वचोंक जायनाटलें तशें दिलां. आनी हांव उपरांत त्या टायमार म्हजी सेकंड
बळंटराक रेडी जालें आनी हांव बँगलोर पावुरली आनी म्हाकाय कोवीड जाल्लें आनी म्हज्या नातीकय जाल्लें म्हज्या जावयाकय जाल्लें पूण आमच्या बाळंटी पसच्या बायमशेक जावना या म्हज्या धुवेक जावना या ल्हानशा बायशाक जावना तें सगळें हांवें मॅनेज केल्लें तांकां पुरो सगळ्यांक आनी खाली फोनार हांगा विचारताली कशें हांवें हें करचें म्हणून डॉक्टर कुलदीप मोरस म्हणून तो ताणें म्हाका न्ही जावन बरी कुमोक केल्या त्या वेळार कोणाक खंयच्या रितीची हें जायचें आसलें आमी दिलां आनी आमकां चड तवड भायर वचोंक जायनाटलें रोटरी जावन आमकां कितें जाता तें आमी कुमोक दिल्या पूण विशेश दिवंक आमी जावना कित्याक म्हळ्यार हांव तेन्ना सर्वीस पिरियडीचेर नासलें तुमचे स्टुडंट आनी खंयचे म्हणजे तांच्या कोविडा टायमार म्हळ्यार तुमची सुमार स्टुडंटां तुमी नर्सिंग शिकयल्ली नर्सां जावन सुमार कंट्रीनी दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी ते काम करना आसात तांची एक जिणी कशी आली ते एक म्हणी वांटून काडूचे संदर्भ मेळ्ळा की तांणी न्ही जावन सांगलां मस्त कश्ट जाताले आमकां सगळ्याचे व्हडले कश्ट कित्याक म्हळ्यार ते सगळें गवन घालचें सगळो दीस त्या गवनाच्या भितर रावचें आनी तुजे एक तुका बांदून घालप बांदपास ते आमकां मस्त कश्ट जाताले आनी आमकां फेस टू फेस केदाळे सेवा दितना पेशंटाक पळोवन ताणेंय म्हाका पळयचें हांवें इट्स अ रेसिप्रोकल हें म्हणया सांगितलें ना कम्युनिकेशन ते दडा आमी एकामेका पळोवन दिवची सेवा आमकां समाधान आसनाटलें दिल्ल्या सेवेंत आमकां समाधान आनी आमच्या मुखारच पेशंट आमच्या हातांत कांय करूंक तांकां साध्य ना म्हणलें आमी आमकां बगताले जाल्यार ते दडा आमकां कश्ट जाताले आनी आमच्या मुखार पेशंट मरतना आमकां मस्त दुखलें आसा पूण आमी म्हज्या मस्त स्टुडंट्सांनी म्हाका ते दडा फीडबॅक आनी दिला ती कितें प्रतीं करतालीं कालें करतालीं आनी कशें तांणी मस्त पेशंटाक सर्वायव केलां तें परत सांगलां तर कितें लायटर नोटा घेवचें जाल्यार तुमच्या नर्सिंगाच्या वृत्तेंत खंयसर म्हणी एक मेमोरेबल पेशंट एक मेमोरेबल इन्सिडेंट काले म्हणी तुमकां उडास येता गी वय मेमोरेबल पेशंट मस्त आसात म्हणून सांगयता नर्सिंग करतना आमकां तवळ मस्त काम आसतालें करूंक आनी दिसाक क्लासी आसताल्यो कामय आसतालें आमचें ट्रेनींग पिरियड दुसऱ्याच टायपाचें तुवें कामय करचें प्लस तुका आतां तशें न्ही आतां क्लास आसता तर मागीर केदाळागे ड्युटी तशें आनी आमकां तवळ पेशंटांक स्पंज बात आनी दिवचें ज्युनियरांक काम आसतालें आनी तितके समा आशिल्ल्या पेशंटांक आमी व्हरून हाडूंक आसलें ते दडा फिमेल मेडिकल वॉर्डांत म्हाका आतांय उडास आसा व्हडलें बाथरूम पयल्यांचे आमचे पयल्यांचे फिमेल मेडिकल वॉर्ड पादमलाची 7-8 पेशंटांक हांव बसयतालें कदेलांचेर एक एप्रन बांदतालीं आनी उणुदाक सगळ्यांच्या सरशीन बकेट आनी रेडी दवरचें लायनीर हांव सगळ्यांक नाणयतालें एका म्हज्या अर्द्या वरांत म्हाका 8 जाणां पेशंटांक म्हाका नाणूंक जातालें ते दळा म्हजे कडेन तितली शाती आसली हांव बारीक जावन 39 kg हांव त्या दळाक आली बारीक जावन सुटसुटीत आसली आनी म्हाका सेवा मनोभाव मस्त आसलो त्या पुरो पेशंटांक नाणोवचें तांकां पुसून तांकां बरी मुस्तायकी घालचें तांकां पाटी बेड्डार दवरचें आजचे तितलो व्हरतो संतोश म्हाका दुसरो आसनाटलो आनी तांतू म्हज्या गांवची पेशंटां आसलीं आजुनी म्हाका ती म्हज्या मतीच्या उडासांत आसात तशेंच न्ही बँगलोरांत हांव काम करतना एक पेशंट सिस्टर म्हाका ताका सर्जरी आसली दुसऱ्या दिसा ती सर्जरी न्ही जावन दादल्या मनशाच्या हाची रिलेटेड पूण ताका जाणवाय कांय ना तो म्हणटालो सिस्टर म्हाका खंयची सर्जरी करा पूण DNC मात्र करनाकात म्हणून तेन्ना म्हाका जोर हांसूंक येतालें म्हाका म्हणजे खाला नेणटेपण तो प्राय निटलो जाल्यारय ताका कांय गुत्तुना जायत तुका DNC करिनात दुसरी तुजी ल्हानशी सर्जरी म्हणून पूण तत्तो पेशंट दुसरे दिसा ताची प्रोस्टेट सर्जरी जाल्ली आनी तो तितलो म्हळ्यार प्रोस्टेटाची सर्जरी जाल्या उपरांत सडावत पेशंट एकदम हायपर आसतात तो पेशंट उठून बेड्डार उबो रावला इंटेन्सिव्ह केअर खाली 5 बेड्डां तांच्या मदें वो नीट रावला म्हाका ताका सकयल न्हिदांव कितले भंग जाल्यात म्हणना कशेंय ताका समाधान करून न्हिदावन सायड रेलिंग्स पुरा घाल ताका सांबाळटा वो एक पेशंट आनी एक पेशंट HMTंत हांव काम करता म्हणलें एक पेशंट मस्त स्मोक करतालो खंय तरणाटो तो काजार जाल्लो सो म्हज्या सीनियर नर्सांनी म्हळें त्या रुमाक येताना सिस्टर ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆನೆ ಉಗುಳ್ತಾರೆ म्हणाले की जायत म्हणे हांव थंय गेलें वचून हांवें ताका विश केल्ल्या कुडलो तो सगळो कालुबुलो जालो न्यू यार म्हणलो मागीर हांवें म्हाका इंट्रोड्यूस केलो
ಓ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿನವರ म्हणाल ಹೌದು ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನವರು नमस्ते सिस्टर म्हणालो आणि तो ॲक्च्युली स्मोक करनासलो ताणी कितें म्हळें तो तुजे कडेन तुका स्पीट करतलो आनी तुज्या तोंडार तुका स्मोक करतलो म्हणून पूण ताणें कितें केलें ताची सिगरेट काडली आनी सकयल घाली आनी मागीर ताणें ताचे प्रॉब्लम सांगूंक सुरू केले सो त्या वेळार म्हाका बगलें कितें म्हळ्यार आमी समवेर वी आर ऑल्सो लॅकिंग इन अंडरस्टँडींग द नीड्स ऑफ द पेशंट तुजो एप्रोच कसो आसा तसो तुजो पेशंट करेक्ट तशें थोडे फुडें सांगचें आसा की मेडिकल प्रोफेशनान पर्सनल अटॅचमेंट्स केदाळे दवर न्हू जो आनीक चडावत आमचे कुटुंबाचे आमचे लागशिल्ले कोणी आसत जाल्यार डॉक्टरांनी जावं वा नर्सांनी जावं तांकां ट्रीट करूंक वा तांचे सांगल्यार सर्जरीक आनी वचूंक सोडिनात सो खंय म्हणी जाल्यार पर्सनल बॉन्डिंग तुमच्या पेशंटा कडेन तुमकां आसलें गे म्हूण सांगल्यार काल थोडे फुडें थोडी पेशंट मुस्त काळजाक लागीं जातात सो लायक तांकां कांय जालें जाल्यार आमकां पर्सनली आमच्या म्हळ्यार कांय जाता आमी मनशां कितले म्हूण सांगल्यार आमकां मनशांचें एक उणेंपण म्हणलें आसा तशें कांय थोडे कडेन अटॅचमेंट जावन आसता आनी थोडे फुडें ते पेशंट म्हळ्यार ते पेशंटा चोरून वचोंक पुरो तेदले खंय मुस्त दूख भोगचें आसा ते घरा येवन मागीर सुमार तेंपा मुशेर पर्सनली आमकां इम्पॅक्ट घालचे जाल्यार थोडे इन्सिडेंट आसात तर न्ही म्हणे जाला गी तुमच्या जिणेंत तेंय जाल्लें फादर मुल्ल जावन जाता हांवें म्हळ्यार तुमचे लागीं आमकां 3 years ट्रेनींग 1 वर्स ज्युनियर बॉन्ड मोर दॅन 9 months मिडवायफरी परतून 1 year हें आमकां सिनियर बॉन्ड बॉन्ड पिरियडीचेर आमकां वॉर्डाचे इन्चार्ज करताले आनी हांव त्या वेळार ज्युनियर बॉन्ड पूण म्हाका त्या वॉर्डाची सगळी म्हायती आसली म्हजो एक पेशंट क्रिस्तांवचो ताका ट्रॅकिओस्टमी केल्लें ताका कॅन्सर आसलें थ्रोटाचें ताका हांगा हें केलें ट्रॅकिओस्टमी केलें वय वय आनी तो त्या वेळार हांव न्ही जावन हात धुता जेवणाक वचोंक म्हळ्यार इतलोच आमकां टायम आसतालो ताचे उपरांत आमकां जेवण मेळनासलें तितले भितर तो पेशंट वॉर्डाक आयलो आनी तो सोलोन आयलो त्या वेळार इतलो ताका तांकाणा ताची बायल आनी तो बिरमोच दिसली म्हाका येवन बसलो तो अशे 2 सायडीनी बेड्डां आसात पेशंट न्हिदल्यात 30 म्हळ्यार 60 पेशंट थोडी खाली आसली बेड्डां वो पाप येवन पंतार येवन बसला आनी अशें म्हाका आपय लागलो म्हाका भूक लागता जोर पूण ताका पळयतना म्हाका जेवंक मन येवना हांव ताका गेली आनी विचार पळयतना म्हाका तो सांगूंक लागलो हात भशेन म्हाका एकदम तांकाणा अशें प्रमाण राप्पा हांवें कितें केलें ताका भितर व्हरून गेली हांव ताका ड्रेसींग रुमां व्हरून गेली आनी तुमी पत्ते नाशात टिंक्चर बेन्झॉइन म्हणून न्ही एक लिक्वीड आसलें आमचे कडेन तें घालून आमी एप्लाय करताले आमी त्या वेळार भितर किडे आसल्यार भायर येताले आनी हांवें एक किडनी ट्रे एक ट्रे काडून गेली आनी एक फोर्सेप्स काडून गेले आनी थंब फोर्सेप्सान 60 किडे काडिल्ले ताचे 60 किडे आनी इतले व्हडले आसले गे तो हांव काडतना असो म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा म्हळ्यार ताका ते कुरजूंचें उणें जालें दूख उणी जाली 60 हांवें डॉक्टर्स कोणी ना येवनात हांवें तें ताका पळयलें तले आमचें ट्रेनींग दवळ आनी आमकां धैर्य आसतलें भियेनासले आमी धैर्यान काडून घेताले डॉक्टर आमकां जोर करता न्हू आमी तें आतां एक स्पंज बाथ दिजे जाल्यार हॉट एप्लिकेशन दिजे जाल्यार आयस कॅप दिजे जाल्यार डॉक्टराचें परमिशन खंय पूण आमच्या काळार तशें नासलें हांवें काय एक लागीं म्हज्या जिवनांत एक 1000 डिलिव्हरी कंडक्ट केल्यात नॉर्मल डिलिव्हरी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन्स विदाउट डॉक्टर्स आमकां डॉक्टर्स आसनासले बँगलोर बॅप्टिस्ट हॉस्पिटल आसतना आमकां डॉक्टर्स आसनासले सगळो वेळ आमच्या सांगा हांगा फादर मुल्ल आसतना सगळो वेळ आमचे बिटू डॉक्टर्स आसनासले पूण आमी केलां आमच्या जिण्यान आनी त्या पेशंटाक हांवें काडलें आनी तो हुशार मागीर ताका डॉक्टरान पळयलें आनी मागीर तो हुशार जालो पूण कशें कंटिन्यू जालां म्हळ्यार ताची आजून फादर मुल्ल जावन नर्सिंग एड जावन आसा आनी हांव केदळा वेतां म्हाका फस्ट प्रिफरन्स तें दिता कालय जाल्यार तें म्हाका फस्ट प्रिफरन्स दिता म्हजें फायल खंय तावन खंय कितलीं वर्सां जालीं आज लागीं 30-35 years जालीं पूण तो बापूय मागीर सरलो ताची आवयन त्या चेडवाक सांगलां ह्या आंटीन आमकां कुमोक केल्ली अशें शंबरा म्हणून तशें जालें आनी तें चेडूं आजय म्हजो उडास दवरला ताणें आनी म्हाका हेल्प तशें थोडे पेशंट म्हज्या मतींत आजून आसात त्या पेशंटाचें तोंडूय आजून म्हाका उडास आसा
करेक्ट. आता तुम्ही नर्सिंगाचे प्रोफेशन सोडला, टीचिंग सोडला आणि आता करंटली तुमच्यात कंपनींत तुम्ही तुमचे बॉन मसाल्याची तुमची कंपनी आसा तातूंत तुम्ही सोलोन आसात आणि एक बरें खालें गे म्हणून सांगल्यार व्हडलें दुई केक्स न्ही परत स्वीट हाईव म्हणल्यार ताची केकाची बिझनेस आसा आणि ते बिझनेसाची एक तुमचे रक्त वाळटा कोणा कित्याक धाकटो पूत सून आनी पुरा तांच्या कंपनींत काम करना आज तांची कंपनी कोडयाळांतल्या सकड घरांनी बारी फेमस जाल्या अशें म्हणटा आसतना पाटींग गोवन पळयतना लायफ म्हळ्यार तुमकां इतले वर्सां तुमचे आतां पाटींग गोवन पळयत आसतना कितलें संतोष कितलो समाधान आसा. म्हाका म्हज्या जिणेंत हांवें एक साधन केलां. नर्स जावन बरी सेवा दिल्या म्हज्या पेशंटांक, म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या वाड्यांत आनी म्हज्या सेस्समाराक आनी आतां हांव म्हज्या रोटरी क्लबांत सेवा दिवन आसा एज अ नर्स सर्वीस सायड. एज्युकेशनांत म्हज्या स्टुडंट्सांक हांवें जस्टीस केला. खंयीय तांकां सूण घालूं ना. आजूय म्हजे स्टुडंटां आज एकले म्हाका स्टुडंट म्हजे एकले टॅक्सासतावन आयिल्ले आनी हांगाची कोडयाळची दोगां तेगा स्टुडंट आयली ती म्हाका मेळ्ळी. आमी भायर गेल्या जेवल्या. हो संतोश. स्टुडंटां आजून म्हजो उडास दवरतात. वॉट्सॅपाचेर आमी आसां, फेसबुकाचेर आमी आसां आनी म्हजे उपरांत हांवें आमच्या कुटुंबाच्या आतां बिझनसान ती म्हणयात आमच्या ऑफिसान ती मस्त सेवा दिल्या. म्हज्या नर्सिंगाची सेवा दिल्या म्हणयात. आमचे एम्प्लॉईज सीक जाताना हांव तांचे वट्ट गेलें हॉस्पिटलाक. तांकां डॉक्टराशेन येलां, तांकां हांवें ट्रीट केलां. तांकां तुवें सांगलें बरी मेन्स्ट्रुअल हायजिनाच्या विशयांत कशें तांकां ताणें तें हें करचें कोप अप करीचें ह्या विशयांत हांवें तांकां माहिती दिल्या आनी हर एक त्यांच्या कश्टांक म्हज्या एम्प्लॉयजाच्या कश्टांक स्पंदन दिलां. आनी ती सीक जाल्ल्या वेळार तांचें काम हांवें केलां आमच्या ऑफिसांत. करेक्ट. कित्याक म्हळ्यार आमचें ऑफिस आमचें बिझनस म्हणटना आमकां पुरा काम करता आसा आनी तांकां हांवें शिकयल्लें मस्त काम तो व्हड आनी ती नासल्या वेळार हांवें तांचें काम केलां म्हणयात तांकां हांवें रिलीव केलां म्हणयात. करेक्ट. तशें निमाणे सवाल हेच्या पयले लायफांत खंय म्हणी एक रिग्रेट आसा गे म्हूण सांगल्यार अशें जाय जाल्लें कालेंगी करूंक आशा आसली बट ती साध्य जावं ना तशें तें खंय म्हणी आसा जाल्यार ते निमाणे सेगमेंटांत आमकां तुमी सांगेता. हांवें एक्चुली PhD एप्लाय केलें आनी 2 वर्सां जावन आयिल्लें म्हजें PhD. म्हाका मस्त आशा आसली एक डॉक्टरेट काणगेचें म्हणून. पूण कितें जालें जाल्यार म्हळ्यार म्हाका 5 जाणां स्टुडंट्स आसली MSCचे हांवें तांकां गायड करूंक आसलें आनी म्हाका न्ही जावन वेळ पावनाटलो. हांगा घर सांबाळिचें हांवें हेणें म्हज्याशी वृत्ती सांबाळिचें परतून ह्या भुरग्यांक गायड करचें म्हळ्यार हांव रिसर्च गायड तांकां मस्त काम आसतालें आमकां. तें जाल्यार म्हाका म्हज्या अंतस्करण सांगतालें हांव जस्टीस करिना समवेर आय एम गोईंग रॉंग. सो म्हाका तवळ बगलें ना म्हाका डॉक्टरेट मेळना जाल्यार इवडना म्हाका मरतना देव तुवें खंयची डिग्री काडून गेलाय म्हूण खंडीत विचारचो ना. तूं कितें जावन आसलें तुवें कितें दिलां ह्या समाजाक म्हणून म्हाका विचारतालो. देखून हांव एक त्याग करतां म्हजे PhD हांव सोडता रावयता आनी म्हज्या भुरग्यांक हांव बऱ्यांकन गायड करतां. तशें जालें आनी त्या म्हज्या 5 स्टुडंटां पैकी एकल्यान युनिवर्सिटीन फर्स्ट रँक काडिल्लें आनी ताका युनिवर्सिटीन 75,000 दिल्ले. तो म्हाका व्हरतो संतोश. आनी उरल्या चौगांनी डिस्टिंक्शनाचेर पास जाल्लीं. हांवें डॉक्टरेट काणून जावना पूण म्हाका तातूंत बेजाराय बिलकूल ना. ओके. तुमचे कडेन म्हाका आणखी सुमार आसा उलोवंक पूण काले गजे आमकां वेळाचो अभाव आसा जाल्ल्यान हांगासर आमी आखेर करया. अशें म्हणटा आसतना तुमची एक स्पेशल क्लास आयच्या स्पेशल एपिसोड 25th एपिसोड ताच्या खातीर आमचे विक्षक कोण आसा तर आमी स्पेशल क्लास करया गे. येस. मोगाच्या विक्षकांनो आयच्या म्हज्या ह्या वृत्तीच्या विशयांत सांगूंक हांव अपेक्षितां. तुमकां सर्वांक म्हजो प्रणाम. म्हजी वृत्ती नर्सिंगाची जावन आसा आनी ही एक स्वाभिमानाची वृत्ती म्हणून हांव सांगूंक आशेतां. सडावत जावन समाजांत लोकांक नर्सिंग म्हळ्यार एक उण्या सकयल्या मट्टाचें प्रोफेशन म्हूण चिंतात. न्हय हें आमचे भितर आसा. खंयचेंय प्रोफेशन तें खंयच्या मट्टाक आमी हाडिचें तें आमचे कडेन आसा. आमच्याच गांवांत रावून आमी आमचें हें नर्सिंग प्रोफेशन मुखार हाडूंक साध्य आसा. आमच्या पिडेस्तांची बरी करून सेवा केल्यार मेळचें समाधान भोवशा जीव उरल्यान ती आमकां मेळना कोणा. तशेंच पिडेस्तांची सेवा मात्र न्ही त्यात नर्सिंगांत ट्रेनींग काणग्यांच्या भुरग्यांक दिवची तरबेती तुका एक समाधान दिता हांवें एका बऱ्या नर्साक तयार केला म्हणून. आज म्हाका मस्त तृप्ती भोगता. हांवें मस्त नर्सांक
प्रिपेर केला आनी आज ती मस्त बऱ्या हुद्द्याक पावल्यांत बरेंकन काम करतात. बिलकुल आमी चिंतून नजोगी नर्सींग एक उण्या मट्टाचें सकयल्या मट्टाचें काम म्हणून ना. देवाक मस्त मेसोवचें समाजाक एक अलंकाराचें वृत्ती ही जावन आसा. देखून हांवें एक सांगचें कितें म्हळ्यार आमच्या कोडयाळच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक धैर्य घेया, मुखार येया. अंतू आमचे इल्ले आशा आमी दामून दवरूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार नर्सिंगान दिल्लें डिसिप्लीन चड. तशें जाल्ल्यान आमकां इल्लें शिकूंक कश्ट जावंक पुरो. सर्व आमचे कले आशा दामून दवरूंक आमकां आसूंक पुरो. आमी तें पुरो पाटीन दवरून नर्सींग करन तातूंत आमी मुखार येवयत. हंता तावन आमी मुखार येवन उंचल्या मट्टाचें शिकप काणगेत आनी बरें करून घडयेत. आमच्या कुटुंबाक आमी आदार जावयेत आनी आमच्या कुटुंबाची गेदाळे पिडेन पडिल्ल्या वेळार आमच्या सगळ्या व्हडल्या कुटुंबाची खाली आमच्या कुटुंबाचें म्हणून न्हय, सगळ्या आमच्या सैऱ्यान धैर्यान थंय कोणीय पिडेक वळख जाती जाल्यार आमच्या कुटुंबांत एक नर्स आसा म्हूण सांगूंक तांकां एक हेम्में भोगता. आनी ती आमचे कडेन विचारतात आमी काल्यां करीचें कितें करीचें. आनी तांणी मस्तपुटी आमकां देव बरें करूं म्हणटात. पुता तूं आसल्यान आमकां आज बरें जालें म्हणून. देखून बिलकूल आमी नर्सींग एक उण्याची म्हणून चिंतू नजो. ही बरी एक प्रोफेशन, हें बरें प्रोफेशन, एक नोबल प्रोफेशन. हें आमी उखलून धरीचें. बैला गांवान वचून गळोवन मात रडल्यार पावना. हांगाच आमी रावून बरें करून काम करून आमच्या कुटुंबाक आमी पोसूंक जाता. आमच्या वृत्तेक आमी एक बरें नांव हाडूंक जाता. आमच्या कुटुंबांत हांव पयली नर्स म्हूण येत. उपरांत म्हज्या बाबाची धूव एक नर्सिंगाक गेला. आतां म्हज्या भयणीच्या पुताची धूव म्हजे ग्रँड नेस म्हण ते आतां नर्सिंगाक पावला. म्हाका व्हडलो अभिमान भोगता. हें आमचें जनरेशन मुखार सून येता. सो आमच्या कुटुंबाक कुमोग जाता म्हणून देव बरें करूं. तर मोगाचे वीक्षकांनो, आयचो एपिसोड तुमकां कसो लागलो? म्हाका खंडीत जावन भोव पसंद जालो. एक नर्स म्हळ्यार कितें, एका नर्सान आपल्या जिवितांत कितें पुरो साधन करियेत. नर्स म्हूण सांगल्यार आस्पत्रेक वचून फकत पिडेसाची सेवा करची मात्र न्हय, बगार नर्सांक तयार करचे एक टिचींग प्रोफेशन ही काण घेवन साबार नर्सांक ह्या समाजीक दिव्येत म्हणलें आज मारियेट टिचरीन आमकां सांगलां. तर आयचो एपिसोड तुमकां कसो जालो म्हूण सांगून खंडीत जावनी आमकां बरोवन तिळसिया. तशेंच तुमच्या शेजारा, तुमच्या कुटुंबांत तशेंच तुमकां वळख आसची कोणी टिचरां वा खंयचीय एक शिकयलेली मनशां तुमकां गोश्ट आसात जाल्यार दया करून ह्या स्क्रिनाक दिसच्या नंबराक तांची डिटेल्स तशेंच तांचे फोन नंबर आमकां धाडशात जाल्यार तांची काणी तुमचे मुखार आमी हाडण्यात येल्या. तर येवच्या हप्त्यांत परत एका मास्टर सांगाता वा आनीक एका टिचरी सांगाता तुमच्या मुखार हांव आसतली. तवळ परत पळोवनूच रावा दायज वर्ल्ड 24/7. समेस्तांक देव बरें करूं.